स्टेशनार आपयला. हय तुमकां खबर आहा काय DGPक आमी मेळपाक गेल्ले कित्याक जेन्ना हो व्हिडिओ सरफेस जालो आनी सुनीलान प्रेस घेवन ते प्रेसा मुखार मांडलो तेन्ना लोकांक कळून आयलें की ह्या व्हिडिओन कितें कितें तो उलयला. ताणें कांय मातशे आरोप केला. DGPन सुद्दां मानून घेतलें की ताणें आरोप केला. त्या आरोपाचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे शिवाय ते पळय कोण ओपोजिशन लिडर हे सरकाराचे नदरेक हाडटा तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन करप ही कसली नीती ती आमकां कळना. जे विरोधी पक्षाचे फुडारी आसा तांचेर आरोप करप, तांकां पुलीस स्टेशनार आपोवप, तांचेर इन्क्वायरी करप हे कितें कसलो आरोप आहा तांचेर. जेन्ना ते कितें तरी एक न्यूज एक कितें व्हिडिओ जो सरफेस जाला तो सरकारा मुखार लोकां मुखार येता आमचो कायदो जे लोक म्हणटा आनी लोक उलयता ते प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार मांडपाक. पूण जेन्ना आमी असले जे गव्हर्मेंटाक हे इनकन्विनियंट वस्तू तांकां मानना ते ओपोजिशन लिडरांक भंय घालून बहिश्कार घालून तांकां चेपपाचो आनी तेंचो ताळो तेंचो आवाज बंद करपाचो हो प्रयत्न आनी काय ना. सो आतां कितले म्हूण करतले ते कित्याक लोक आतां आयज सारके विटल्यात. कितें चल्लां लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन म्हणटा ती आयज गोंयाक नाच. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमचे गृहमंत्री आसा जो मुख्यमंत्री आसा ताणें पयलें चिंतून पळोवपाक जाय ते आपणाचें खातें. गोंय पुलीस पळय आसा ते वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द गूड पुलीस फोर्सीस इन द कंट्री. पूण आयज काल सरकाराच्या आनी हे राजनितीक पॉलिटिकल दबावाचेर हे चलून आयज यू आर वेस्टिंग द टायम ऑफ द पुलीस ऑफिसर्स इन्स्टेड ऑफ दे गोईंग आफ्टर द क्रिमिनल्स and maintaining the law and order of the state. आजकाल कितलेच तुम्ही पळयल्यार मर्डरी जाल्यात कितें कसले कसले प्रकरणां गोंयांत येवन लोक करता. भायले गोंयचे भायले लोक गोंयांत येवन कितें मर्डरी जातात, कोणाक मार घालतात, कोणाक कितें कितें ते पडून वचूंक ना. लोक बॉब मारतात. कोस्टल बेल्टान कांयच थंय कायदो आनी वेवस्थाची कांयच हें ना. पूण हे पयचे स्वाते आयज ओपोजिशन लिडरांक हांगा आपोवन पुलीस स्टेशनान तांचे स्टेटमेंट घेवप तांचे कारवाई करप हे म्हाका दिसता सारकें चुकीचें आसा. आनी गोंयचे लोक हे पळयता आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक हेका गव्हर्मेंटाक आनी सरकाराक आनी भोव करून BJPक हाचें उत्तर सारकें बरे भशेन ठामपणी दितले म्हूण म्हाका बरे भशेन विश्वास आसा. थँक्यू. तुमचे तुमचे जे लिडर्स आसात ते आतां काँग्रेसीचे एक लिडर भितर आसा पुलीस स्टेशनार भितर आसा जाल्यार काँग्रेसीचे बाकीचे लिडर दिश्टी पडोवंक जाय आशिल्ले ते आयज चड कितें आसा न्ही पळय जायते आनी लिडर येवपाचे हांगा आमकां टायमूय मेळूंक ना. हे जे आमकां कळून आयलें की सुनील बाबाक तांणी पुलीस स्टेशनार आपयला एकदम लेट का तरी आसतना आमी कोणाक फोन मारून सांगले अशें अशें जालां पूण तसोच उलो मारून लोकांक आपोवपाक जाय जाल्यार आमी आपयतले. कित्याक लिडरूच गोंयाभर लोक सद्या तळमळटा. आवाज उठोवपाक ते फक्त सरकार अशें करता कारवाई करता म्हणून लोक भिवून रावता. इंडिया अलायन्स लिडर सगळे पावले पूण तुमचे लिडर्स पावना. दुसऱ्या लिडरांचे बद्दल म्हाका उलोवपाक बरोबर न्ही. आता ते प्रश्न तुम्ही तांकां विचारा. काँग्रेसीन सारकी ना कितें काँग्रेसीन सारकी ना ना काँग्रेसीच्यान आमचे सगळे बरें आसा आनी आमी काँग्रेस सगळे युनायटेड आसा आनी हेजेर गव्हर्मेंटाक आमी युनायटेड स्टेटमेंट दितलेच की काँग्रेस केन्नाच फाटीं सरचे ना. लोकांचे प्रश्न आनी लोकांचे पळय कितें डिफिकल्टीज आसा समस्या आहा ती आमी जरूर लोकांचे प्रश्न सरकारा मुखार मांडटलेच प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान. कित्याक काल हांवें IGPकूय DGPकूय सांगलां की हाचेर सरकारान एक SIT घडोवन हाडली. हाचेर सरकारान एक जाधव ज्युडिशियल कमिशन जस्टीस जाधवाचो रिपोर्ट आसा. त्या रिपोर्टान सुद्दां ताणें म्हटलां की ताणें म्हटलां आमी म्हणूंक ना की तेजेर पळय आतां कोणाचेर तुम्ही उलयता तेजे बिहायंड द कर्टन्स आनी खूब लोक आसा
जेन्ना गव्हर्मेंटान हे वाचून ताचेर भरपूर लक्ष घालून ताचेर कारवाय करूंक जाय आशिल्ली आनी चवकशी करूंक जाय आशिल्ली. हें कितें बिहायंड द कर्टन्स लोक म्हणटा ते कोण ते ओपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. कितें दुसरें कितें आसा, आमकां कळून येता ते प्रमाणे 48 FIR हेच्या लँड ग्रॅबिंगाच्या प्रकरणान जाल्ले. तेंचे फक्त 4 चार्जशीट जाल्या म्हणून आमकां आयकूंक येता. हांव सारकें ना जाल्यार म्हाका सारकें आहा ते बातम्या दियात. पूण 44 FIRाचेर कित्याक चार्जशीट जावंक ना, तेजेर केन्ना कारवाई जातली कांयच आमकां कळून येवंक ना. फक्त SIT आसा, जाधव कमिशन रिपोर्ट आसा आनी आतां पुलिसी मार्फत इन्क्वायरी चल्ल्या. इन्क्वायरी कसली चल्ल्या? हे लँड ग्रॅबिंग पळय आसा ताचे फुडले पावल सरकाराचे कितें आसतलें ते लोकांक. वी आर ओन्ली द वॉयस ऑफ द पीपल. वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट थ्रू आवर फ्रेंड्स इन द प्रेस वॉट इज हॅपनिंग. ते उत्तर गव्हर्मेंटान आमकां नाका, ते उत्तर गोंयच्या लोकांकूच दियात. तुमचं दिसना की तुमचं प्रेसिडेंट अमित पाटकर युरी आले त्यांनी आहे सत्ता ते प्रश्न ते कित्याक येवंक ना ते तुमी तांकांच विचारा. कित्याक ते एका तरी बिजी आसतले कित्याक तरी कामाक. ते हांव नको. आमी हांगासर आयल्या कित्याक आमकां टायम काडून आयल्या आमी. आनी म्हाका दिसता दुसऱ्या लिडर ते आमचे लिडर तांचेर उलोवपाक म्हाका बरोबर जायना. ते प्रश्न तुमी असले कितें आसता तेन्ना ते गायब आसता ते हांव थँक्यू.